ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 alleluia. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ. alleluia 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 ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರೇ. Hallelujah 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 Jesus praise you Jesus hallelujah hallelujah Jesus worship you Jesus hallelujah hallelujah hallelujah. ಆರಾಧನೆ 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 ಆರಾಧನೆ.
कीर्तन 92. सर्वेस्परा करका दिंग फावो बो वर्त्या देवा, तुझ्या नावाचे भजन करूंक फावो. सकाळी तुजो मोग परगटूंक फावो, रातभर तुझे विश्वासीपण उगाजूंक फावो. सितारेच्या आनी विण्याच्या संगीतान, किन्नरेच्या मधुर नादान, तुझ्या कार्या वरवीं सर्वेस्परा तुवें आमकां संतोष भरीत केलाय. तुझ्या हाताच्या कृत्या मुखार हांव आनंदान उल्हासता. कितली वर्ती तुजी कृत्या सर्वेस्परा, कितलो गूढ तुज्यो येवजण्यो. मूर्ख मनशाक हें कळना, पिशाक तें समजना. पूण तो सर्वेस्परा सस्नाक भोव व्हरतो. पळय कशे तुजे दुस्मान सर्वेस्परा, तुजे दुस्माना सतात. सरकटे मनीस दुस्पटोन पळापळ घेतात. कीर्तनगार अपुरबायच्या उतरांनी देवाची स्तुती गीत गायता. सुम्या मुखार, जेजू मुखार ह्या घडये दिव्यांनी आमी आसा मोगाच्या इश्टानो. आनी ह्या वेळार ह्या कीर्तनगारांनी उसारलेली 300 भजनां आमची करून घेवया. आमच्या काळजांत तावन सुम्याक आमी म्हणया, आमी तुका आराधन करता, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या विश्वासी देवा, आमी तुका आराधन करता. जेजू सर्व परोन्नत देवा, आमी तुका आराधन करता. जेजू सर्व पदवेदार देवा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या विश्वासी देवा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सर्व बरेपणा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या दैविक वैजा, आमी तुका आराधन जेजू करता. आमच्या काकुळदारा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या जिवीत आणि जीवनपणा, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या बचावे, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या तारोका, आमी तुका आराधन करता. जेजू पातकांतले निवारलेल्या, आमी तुका आराधन करता. जेजू आमच्या सोम्या आणि देवा. आमी तुका आराधन करता. तसं सोम्याक आमच्या जेजूक, आमच्या देवाक, त्रिएका देवाक वंदिया आराधन करिया. गव्या गीत ये देवा बापा तूं सर्गीच्या. हे देवा बापा तूं सर्गीच्या, सर पडून तुका नामान करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. जेजू क्रिस्ता तूं सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हे पवित्रज्ञा तूं सर्गीच्या, सर पडून तुका नमन करता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधन आनी वंदन करून जीवने आमची समर्पिता. हालेलुया, 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 हालेलुया.
स्तुति आराधन कर जिसो सिद्धांत कर जिसो पिताओं का जिसो हर सिद्धांत कर जिसो Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, स्तुति hallelujah. सुम्याची Jesus. Hallelujah, hallelujah. सुम्या मी तुका आराधन करता हूं, तुझी स्तुती महिमा मी ह्या घडये वाकणता. ह्या घडये सुम्या तू आमचे संगत आसाय. तुंस म्हजो आसरो, तुंस म्हजें कोटे, तुंस म्हजो देव, तुजेर म्हजो विश्वास हांव दवरतां. ह्या कीर्तनगाराच्या उतरांनी म्हजे मागणे तुज्या पांयां हांव समर्पूंक ह्या घडी आयला. तुजेर विश्वास तुलो हर एकलो ताच्या जिवितांत बरेंपण जोडूंक शकता. मोगळा जेजू त्याच विश्वासान, त्याच कलतेपणान, तोच बावट घेवन ह्या घडये सुम्या तुजे संगत हांव आसा. म्हाका तूं पळयोन आसाय, म्हाका तूं पारखिताय. म्हज्या मतीची चिंतना कितें सगळें तुका कळीत आसा. म्हज्या जिवितांत कितें घडोवन आसा सगळें तुका कळीत आसा. ह्या घडये सुम्या म्हजें जिवीत तुज्या पांयां हांव समर्पण करतां. आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर, सक्तीन भर, पवित्रात्म्यान अभिषिक्त कर. सुम्या जेजू तूं आमचो देव आनी धनी. तुज्या पांयां बसूंक, तुका आयकूंक, तुजी स्तुती करूंक, तूं दिताय तें संतोश दादोसकाय म्हज्या जिवितांत अनुभव करूंक हें आराधन म्हाका उपकार म्हणून आमी मागता. हें प्रार्थना आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. समेस्त आमी बसया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मुगाच्या इश्टान सुम्याची स्तुती करूंक आमी मुखार सरया. त्रिएक देव आमचे संगत आसा. कीर्तन 103 आमकां देवाची स्तुती करच्याक आपोवणे दिता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार केदींच विसरा नाका. कित्याक सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. देवाची काकूळट आमकां दिता. तुजे सर्व पिडा शिडा तो पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो तो राखता. तुज्या माथ्यार मोगासो आनी काकुळटीचो मुकुट तो घालता. तुजी जीनभर आपल्या देण्यांनी तो तुका दादोशी करता. प्रेज द लॉर्ड. देवाची बसवणी अपरिमीत. देवाक स्तुती केल्ल्याक कितें बरेंपण लागता म्हणलें ह्या उतरांनी कीर्तन 103:2-5 आमकां अपुरबायेन उल्लेख करतात. ह्या घडये तिन्स बोगणां आमची कन्न घेवया. त्रिएका देवाक देवने येसुवे शरण म्हणल्या गिता मुखांतर त्यास सुम्याचें भजन घेवच्याक, ताची स्तुती आनी मोग नियाळच्याक ह्या घडये आमी मुखार सरया. 536 136. യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. പേജ് 136. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം. സൃഷ്ടിയ മൂലനേ ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ ശരണം. ദേവനേ യേശുവേ ആത്മനേ ശരണം. ദേവനേ
पापविमोचकने येशुवे शरणं येशुवे शरणं येशुवे शरणं देवने येशुवे आत्मने शरणं देवने येशुवे आत्मने शरणं वरगळदादने आत्मने शरणं वरगळदादने आत्मने शरणं आत्मने शरणं आत्मने शरणं देवने येशुवे आत्मने शरणं देवने येशुवे आत्मने शरणं देवने येशुवे आत्मने शरणं तसं सोम्याक आमी आराधन केलें ताची स्तुती आमी केली त्याच जेजूचेर एक घडीभर आमची दिश्ट आमी दवरया मोगाचे इश्टान जेजूकच आमी पळोवया आनी ह्या घडी आमच्या काळजांत तावन जेजू लागीं एक ल्हानशें मागणें आमी करया आनी ती उतरां जावन आसात लुका सुवांचेल अध्याय 24 वळ 29 त्या दोगां आपोस्तलांनी जेजू लागीं केल्लें तें ल्हानशें मागणें आमचे संगत राव आतां सांज जाली आनी घडयेन दीस बुडतलो आमचे संगत राव आतां सांज जाली घडयेन दीस बुडतलो जिवितांत सोम्याची गरज आमकां हर एकल्यांक आसा जेजू मुखार आमी आसां सोम्या सांगाता आमी आसां ह्या घडये जेजून म्हजे सांगाता रावोंक जाय कसल्या सन्निवेशान कसल्या जाग्यार जेजू म्हाका खंयच्या जाग्यार जाय खंयच्या सन्निवेशान जाय कसल्या समस्यांत जेजूचो म्हाका आदार गरज आसा हे घडीभर आमी उगडास काडचें प्रयत्न आमी करया ते दोगां पुस्तल तांची नांवां उल्लेख नांत लुका सुवांचेल अध्याय 24 केवळ लोक वांजेलिस्त आमकां हे एम्माउसाचें गणीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरता आनी ते निराशी जाल्ले सलवणी आपणायलेले फुडार ना म्हूण चिंतून पाटी आपल्या घरा परतल्ल्या वेळार जिवांचे जेजू तांकां भेटता आनी तांचे सांगाता समकता पवित्र पुस्तकाची शिकवण तांकां दिता सगळें समजवल्या उपरांत निमाणें त्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणटात आमचे संगत राव आनी घडयेन दीस पडटलो आनी त्या वेळार येवकरिस्त जेजू उंडव मोडटा आनी त्या वेळार त्या अपोस्तल जेजूची वळख धरूंक शकतात आनी उपरांत नव्या बरवशान नव्या संतोशान नवी दादोसकाय त्या काळजांत घेवन ते थकल्ले जाल्यार परत उर्बेन भरतात फाटी इतर अपोस्तल आसल्या जाग्याक दावी ते वचून तो नवो संदेश त्या अपोस्तलांक ते दितात जेजू सांगत आसा तर असलोच नवो अनुभव आमकांय जातलो ह्या घडये सोम्याक आमी आमच्या जिवितांत ह्या घडये आपण दिवया आमची जबाब जावन दी
सोम्या आमचे संगताराव, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कुर्साच्या वाटेंत, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या सलवणेच्या वाटेर, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या दिसपट्ट्या जिविताच्या कष्ट अडचणीच्या वाटेर, सोम्या आमचे संगताराव, विविध कष्टांनी म्हाका रेवोड घालताना, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या कुडींतली सकत उणी जाताना, सोम्या आमचे संगताराव, म्हजेस्तकी हांव सगळें करूंक शकता म्हणलें एका रितीचे चिताप म्हज्या मतींत येताना, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या मतींतली जाणवाय उणी जाताना, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या कुडींत पिडा शिडा येताना, सोम्या आमचे संगताराव, भावार्थ उणो जाताना, सोम्या आमचे संगताराव, विविध ताळण्या तेंते सवाक हांव बली जाताना, सोम्या आमचे संगताराव, तुझ्या उतरांक कान दिनासतना रावलेल्या वेळार सोम्या आमचे संगताराव, सरकी वाट विंसून काडूंक आमकां आदार मेळनातल्या वेळार सोम्या आमचे संगताराव, पातकांत म्हाका रेवोड घालताना, सोम्या आमचे संगताराव, म्हज्या तोंडांत कोटी उतरां कोटी चिंतना येताना, सोम्या आमचे संगताराव, पातकांत हांव पडोवंक म्हाका अवकाश फावो जाताना, सोम्या आमचे संगताराव, वय सोम्या आमचे संगतां राव, म्हजे संगतां राव सोम्या, हें जावन आसा मागणें ह्या घडये म्हज्या काळजांतलें. म्हजें जिवीत सगळें तुका कळीत आसा. म्हज्या जिवितांत खंयच्या जाग्यान तूं जाय ह्या घडये मौनपणी हांव मागोन आसा. सोम्या वय सोम्या आमचे संगतां तूं राव, म्हजे संगतां तूं राव. हिंस उतरां आमच्या कळसांत दवर. ह्या घडये सोम्याचो आदार ह्या गिता मुखांत आमी मागोन घेवया. पाठ संघ 15. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, तुझे शिवायची येना. मुझ्या सांगता तू राव ए जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा, मोरणाच्या वेळार जीव मोसोसा. काळोखाच्या वेळार उसवाडसा, मोरणाच्या वेळार जीव मोसोसा. मुझ्या सांगता तोरा ये जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. सांगता तोरा ये जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, बे म्हाका दिसताना बापय मोसोसा. दुःखाच्या वेळार आवय तुसा, बे म्हाका दिसताना बापय मोसोसा. कश्टांच्या वेळार इश्ट मुजोसा, दुबावाच्या वेळार बरवो सोसा. कश्टांच्या वेळार इश्ट मोसोसा, दुबावाच्या वेळार बरवो सोसा. मुझ्या सांगता तोरा ये जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. मुझ्या सांगता तोरा ये जेसू, हांव तुझे शिवायची येना. हालेलुया 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 हालेलुया. कीर्तन 51.
काकुळट म्हजी कर म्हज्या देवा थीर मोगान व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुणावांतलो म्हाका पुर्तो धुवन काड. म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. म्हजे गुन्यांव हांव वळखून घेता. पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार. तुजे विरोध हांवें पाताक केलें. तुजे दिश्टीन वायट तें हांवें केलें. किर्तनगार देवाची काकुळट देवाचें बोगसाणें ह्या उतरांनी तो मागता. जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो एक कारण जावन आसा. देवाची काकुळट कितें म्हणलें लोकांक दाखोवच्याक, लोकांनी अनुभव करच्याक. फारीकपणाचे नियम प्रचलित आसलेल्या त्या वेळार त्या जुदेव समाजेंत दोळ्याक दोळो दांताक दांत ते नियम प्रचलित आसलेल्या त्या वेळार जेजू देवाची काकुळट कितली वर्ती म्हणलें दाखोवंक मुखार सरता. बोगसाणें हो शब्द त्या लोकांक नवोसो आसलो. कित्याक बोगसाणें म्हणल्यार कितें म्हणलें सकळीत नातलें. जेजू बोगसाणें म्हणल्यार कितें म्हणलें लोकांक समजयता. न्ही केवळ उतरांनी बगार जायत्या गणितांनी तुजी पातकां तुका बोगसलीं. त्या कुरड्याक सांगलेलीं तीं उतरां. हांव तुका गुण्यावकार करिना, वस आनी मुखार पाताक करिनाका. प्रद्वारान संपडलेल्या त्या स्त्रियेक जेजून म्हणलीं तीं उतरां. देवा तांकां बक्षी, बापा तांकां बक्षी. कित्याक जे कितें करतात ते नेणांत. खुर्सार सांगलेल्या उतरां पैकी एक उतर जावन आसा हें. ह्या उतरांनी आनी विशेश करून चारी इवांजेलिस्ट आमकां देवाची काकुळट कितली अपरिमीत, तो कितले बक्षिता वा बक्षणेचो दातार तो आमचो देव म्हणलें सत आमकां पवित्र पुस्तकास भोव अपुरबायेचे रितीन समजयता. ह्या घडये हे घडी बर आमचे दोळे आमी दांपिया मोगाच्या इश्टान जंय खंय आमी आसांव. जेजू आमकां ह्या घडये ताच्या काकुळटीचे मुखामळ आमकां दाखोवंक मुखार सरता. देवान आमच्या जिवितांत वस्ती करी जायतर, देवान आमच्या काळजांत वस्ती करी जायतर म्हजें काळीज हांवें नितळ करूंक जाय, म्हजें जिवीत हांवें नितळ करूंक जाय. ह्या घडये सुमया लागीं आमी आमच्या उणेपणाचे, आमच्या अस्कतकायेचें बोगसाणें मागोवंक आमी मुखार सरया. आमची जावप सुमया ह्या घडये आमी मागतांव, आमकां तूं बोगस म्हूण आमी मागतांव. सुमया आमकां बक्षी आमी तुजे तावन पयस केल्ल्या खातीर. सुमया आमकां बक्षी आमी संवसारांत आसोनी तुजे जावन जियोंक आमी फाटीं फुडें पळयल्ल्या खातीर. सुमया आमकां बक्षी संस्कारा रुपी मेळिल्ली कुरपेन म्हजें जिवीत जियोंक हांवें फाटीं फुडें पळयल्ल्या खातीर. म्हज्याच सक्ते वयर, म्हजेच कुडीच्या सक्ते वयर, म्हजेच मतीच्या जाणवाये वयर हांवें म्हजें बावाटां पातयेंनी दवरल्या खातीर. सुमया म्हाका बक्षी हांव पातकांत पडोवंक कारण जाल्ल्या खातीर. म्हज्या उतरांनी, म्हज्या उसारलेल्या उतरांनी, म्हज्या दश्टेन, म्हज्या उतरान, म्हज्या दोळ्याच्या दश्टेन जायते फाटी सुमया हांव पातकाक पडोवंक कारण जालां. सुमया म्हाका बक्षी पेल्याच्या जिवितांत हांवें पातकान पडल्याक कारण करता जाल्ल्या खातीर. सुमया म्हाका बक्षी पवित्रपणाच्या वाटेतावन हांवें पयस पावल्ल्या खातीर. सुमया म्हाका बक्षी तुज्या उतरां विरोध हांवें गेल्ल्याक, तुज्या उतरां थंय हांवें बावार्थ दवरिनासतना रावल्ल्याक. सुमया म्हाका बक्षी खरो बावार्थ तुजे थंय हांवें दवरिनातल्याक, ल्हान व्हड कश्ट येतना, पिडा येतना हांवें दुबावल्ल्या खातीर सुमया म्हाका बक्षी. सुमया म्हाका बक्षी तुजें हसरपण म्हज्या जिवितांत हांवें अनुभव करिनासतना रावल्ल्याक. म्हज्या घरांत, म्हज्या कुटुंबांत हांव देवतेंपलाक पावता आसतना खंयकर हांव आसलो त्या वेळार तुजें हजरपण हांव भोगूंक पावलो ना. सुमया म्हाका बक्षी. सुमया म्हाका बक्षी म्हज्या सर्व अस्कतकाये खातीर, उण्यापणा खातीर. ह्या घडये सुमया तुजी काकुळट हांव अनुभव करूंक आशेता.
तुज्या काकुळतीचे मुखामळ हांव पळोवंक शेता. किर्तनगार तीन उतरां परत म्हज्या काळजांत हांव सांगूंक शेता. किर्तन 50 व्हडलें वाक्य एक. काकुळ तूं म्हजी कर म्हज्या देवा तिरमोगान, तुजे व्हड दयाळायेन अपराध म्हजे पुसून काड. म्हज्या गुणावांतलो म्हाका धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. मोगळा जेजू, ह्याच बगणांनी हें गीत आमी गायता आसतना सोम्या तुजो काकुळतिवंत मोग तुजेर दिश्ट घालून आसलेल्या हर एकल्याचेर वत म्हणून सोम्या ह्या घडये आमी मागता. तुझी कृपा, तुझी काकुळ, तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपा, तुझी काकुळ, तुझी दया माया सोमिया. तुझी कृपावरती सोमिया, तुझी कृपावरती सोमिया. तुझी काकुळ वरती सोमिया. तुझी काकुळ तुझी सोमिया. तुझी दया माया दरिया. तुझी दया माया दरिया. तुका निगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बोक्षिले. तुका निगार केलेल्या पेद्रूक तुवें बोक्षिले. तुझ्या काकुळते द्रष्टे काळिस्ताचे ओमाळे. तुझ्या काकुळते द्रष्टे काळिस्ताचे ओमाळे. सुख आपली वळखो गळगळ्या रडो जीवित तुका समर्पिले. सुख आपली वळखो गळगळ्या रडो जीवित तुका समर्पिले. तुझी कृपा, तुझी काकुळ, तुझी दया माया सोमिया. तुझी काकुळ तोती सोमिया. तुझी काकुळ पोती सोमिया. तुझी दया माया दुनिया. सर्व आमी दिबी घालया. ह्या घडये पवित्रत्म्याक आमचे मध्ये आमी येवकार करया. देवाचें उतर वाचूंक नियाळ करूंक आमी मुखार सरता. पवित्रत्मो आमकां जाणवाय दातार देवाचें उतर समजोवच्याक नियाळ करच्याक आमकां आदार दिवचो जावन आसा. ह्या घडये तस पवित्रत्म्याक आमचे मदें आपवया. विशेश करून देवाचें उतर नियाळ दिवचे आमच्या भावाचेर आनी एकोणच्या मासमेस्तांचेर तो पवित्रत्मो ह्या घडये येवन दी. आमची मोत उजवाडावंक, आमचें काळीज उक्तें करूंक, देवाचें उतर आमच्या काळजांत जागोवन दवरूंक ह्या घडये तसो स्वताचो आत्मो आमकां ताच्या सक्तीन भरून दी म्हणून ताचो आदार आमचे मदें आमी मागून घेवया. पान संख्या 99 सकळमी उबी रावया. सर्गी थांब देवो ए दैविक तज्ञ
सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां मेकळटा संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तो चल सर्गी बंदराक आमी पावास संसारी पोयनात आमच्या सर्गी वाटेन तो चल सर्गी बंदराक आमी पावास सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां पोयता सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां पोयता संसाराच्या पुरला अंतर पातकावरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग संसाराच्या पुरला अंतर पातकावरवीं कुर्डी जाला आमची मोग कळसा मोना जाल्या धरू माया मोगान आमकां जियेम शिक मोना जाल्यान धरू माया मोगान आमकां जियेम शिक मोवाळायेन आमकां बो दयाळ आमकां कर चिने शांती समाधानेन तो सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां पोयता सर्गीतां नितळ कर सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां नितळ कर सर्गीतां देवो एदैविकत्या आमकां पवित्र आमकां पवित्र झेफानिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप 3रो अध्याय 17वें 20वें वाक्य सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा जैत दितलो झुजारी तो तुजे विशीं तो आनंद बरी जातालो आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो उत्सवाच्या दिसा संतोसतात आनी उल्हासतात तशें तो संतोसतलो आनी उल्हासतलो हांव तुजें निर्भाग पयस करतलो ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना त्या वेळार हांव तुजेर जुलूम करतल्यांचो नाश करतलो थोंट्यांक हांव निवारतलो वाट सुकलेल्यांक हांव एकठांय करतलो ती लज भोगून आसली त्या देशांत हांव तांकां मान आनी किर्ती लाभाशी करतलो त्या वेळार हांव तुमकां वाट दाखयतलो त्या वेळार हांव तुमकां एकठांय करतलो हांव तुमचे निर्भाग पयस करतलो तेन्ना पृथ्वेच्या सगळ्या परजां मदें तुमकां मान आनी किर्ती लाभाशी करतलो तुमी सें देखतल्यात उलयता तो सर्वेस्पर देवाचें उतार हें देवाची ओडपकार आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाचें हजारपण आनी मनशाची यशस्वी देवाचें हजारपण आनी मनशाची यशस्वी आयच्या ह्या वाचपांत झेफानिया प्रवादी स्पश्ट तरान सांगता सर्वेस्पर देव तुजे मदें आसता आसतना कितें पुरा बदलावण जाता म्हणल्या विशयांत तो
ह्या वाचपान सांगता. आमचे जिविताचे दीस आनंद बरे जातात, संतोष बरे जातात, आमचे निर्भाग पयस वेता, लस सोडणो मान मर्याद आमकां मेळटा, जुलूम करतले आमचे मुखार रावोंक सकनांत, वाट सुकलेले व्यक्तींक वाट सर्वेस्पराच्या त्या हजरपणावरय मेळटा आनी सबार संगती सर्वेस्पर देव आमी सांगल्या वाचपांत हांवें तुवें वाचलें मोगाचें न्हू. मुस्तपोटी आमकां आमी जाय तितलें मागता, जाय तितले विचारांत काले म्हणटा थल्लीन जावन आमी आसा, तरी पूण देवाच्या हजारपण आसल्यार आमचें जिवीत यशस्वी जाता म्हणल्या विशयंत आमी गामान दवरिना. त्या देखून आज मुस्त जाणां बेजारायन, खंतीन, दुखान आनीक विविध संगतींनी बेजारायंत ती आसात. आनी ह्या वक्तांत आमी आयच्या दिसा नियाळ करचो विशय जावन आसा देवाचें हजरपण कशें आमचें जिवनाचें संपूर्ण रूप बदलून यशस्वी करता गे म्हणल्या विशयन. किर्तनकार 23व्या अध्यायांत पयल्या तावन 3ऱ्या वाक्यांत अशें म्हणटा, सर्वेस्पर म्हजो गोवळी म्हाका उणें ना, 5व्या सर्वाच्या मैदानाचेर विशेव घेवंक तो म्हाका दिता, शांत उदका लागीं तो म्हाका व्हरता, म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिता, आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नितीच्या वाटेन चलयता. खळक्या फलक्यांत हांव चलां तरी कसलेंच वायटाक भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय, तुजो धांडो आनी तुजें बेत म्हाका धैर्य दितात. मोगाच्यानो जिवितांत सर्वेस्पर देवाचें हजरपण आसता आसतना आमच्या बोवारी जाय तितलें कश्ट दूख आसल्यारय आमी त्या संगतीक भियेना, कित्याक म्हळ्यार देवाचें हजरपण आमचें थंय आसा. केदाळा तें हजरपण आमचें थंय आसा गी आमकां जाय पुरतो सरव मेळटा आनी आशिर्वादीत जावन आसता. एक बरें उदाहरण आमी पळयता. मार्काच्या 4व्या अध्यायान 35-40 वाक्य. थंयसर जेजू वादळतण करच्या विशयंत आमी तें वाचता. थंयसर त्या मच्छव्यार सीस वयता आसतना जड वारें थंय वळटा आनी ह्या वरवीं सगळें तो मातसो उदकान बुरोवन बुडोवंक जाता आसतना हे सीस ताका जेजूक विचारतात, तूं कांय खबरेर नाय म्हणून ताका विचारतात. पूण जेजू न्हू तांकां म्हणटा, जेजू उरता आनी वाऱ्याक चुप राव थंड जा म्हणटा मात्र न्ही, जेजू म्हणटा तुमी इतले बिजूड कित्याक, तुमकां भावार्थना. जेजूचें हजरपण थंय आसलें, सगळें आलोला कल्लोला थंयसर जावन आसलें, पूण आमकां भोगतेस नांगी ह्या देवाचें हजरपण आसता आसतना आमकां कितेंच जायना म्हणलें धैर्य ह्या भावार्थ तांचे थंय ना. त्या देखून किर्तन 23 ह्या 4वें वाक्य आमी आतां वाचलें म्हणटा, खळक्या फलक्यान हांव चलां तरी वायटाक हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. थंयसर किर्तनकार म्हणना खळक्या फलक्यांत हांव चलता देखून तो खळके फलके म्हजे हांव निवारून दी म्हूण तो मागना. तो म्हणटा खळक्या फलक्यांत हांव चलां तरी हांव भियेना, तो म्हजे तो पयस सरून दी म्हणना खळके फलके भागार. तो म्हणटा हांव भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. केदाळा देवाचें हजरपण आमचे सवें आसा. थंयसर खंयच्याकी भियेन आसतना जिवितांत जिवंक साध्य आसा. आनी त्याच खातीर आमी पळयता देवाच्या हजरपणा विशयंत जाय तितलें
विचार उल्लेख ह्या वांजेलांत आसात. खंयच्या पुरा रितीन देवाचें हजारपण आसा म्हणल्या विशयांत आमी स्टडी केलें जाल्यार 3 रितीचें देवाचें हजारपण आसा. पयल्यान पयलें देवाच्या हजारपणा विशयांत कीर्तनगर Psalm 139 verses 7 to 12 म्हळ्यार 139 अध्याय 7 ते 12 वाक्यांत अशें म्हणटा, तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय म्हूण वचूं, तुजो मुखलो हांव खंय म्हूण फळाफळ घेवं. सर्गार हांव चडान जाल्यार थंय तूं आसाय, पाताळांत हांव आड पडन जाल्यारय थंय तूं आसाय. फंत्याचे पकाटे लावन हांव उबान जाल्यार दर्या पलतडी वचन जाल्यार थंयसरी तूं आसाय. तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो, तुजो हात म्हाका घट धरतलो. काळोखांत हांव लिपोवन दवरूं आनी रात म्हाका वेडो घालूं. अशें हांव सांगीन जाल्यार काळोखान लेगून तुका काळोख न्ही आनी रात दिसा बरी परजळटा. कित्याक मोगाचें न्हू, रात म्हणलें जिवितान ना. खेदाळा सर्वेस्पोर देव ताजें हजारपण आसा, तो सगळ्यांनी आसा, ताजें हजारपण आसा. त्या दाळा रात पर्यंत दिसा बरी परजळटा. म्हळ्यार जिवितान आमचे कश्ट येयल्यार ते उजवाडा बरी आमच्या बऱ्याक ते परिवर्तन जातात. मस्त मोठी जिवितान आमकां कश्ट आसात, देवाचें सांगतपण ना जाल्यार ते आमकां कश्टांतवन कश्टाक घालतात. तर देवाचें सांगतपण आसल्यार जें कितें आमचे सुरवेले कश्ट म्हूण आमकां भोगता, मुखल्या दिसांनी देवाच्या हजारपणा वरवीं ते सगळे उजवाडा बरी जिवीत परजळटा. हें एका तराचो सगळ्यांनी देव आसा म्हणलो एका तराचें तेजें हजारपण. दुसरें हजारपण आमी म्हणटा इमॅन्युअल हजारपण. म्हणजे पवित्र पुस्तकांत 6 मत्तेच्या शुभवार्तेंत 18 अध्याय 20 वाक्य म्हणटा, जंय 2 वा 3 म्हजे नवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांच्या मदगांत. खंयसर 2 वा 3 सांगाता मेळटा जाल्यार मात्र जेजूच्या नांवान सांगाता मेळ्ळ्यार देवाचें हजारपण थंयसर येता. हें इमॅन्युअल प्रेझन्स. तिसरें हजारपण आमी पळयता ह्या निर्गमन पुस्तकांत 40व्या अध्यायान 34 तावन 38 वाक्य पर्यंत शाख्याना हजारपण पळयता. थंय जावन आसा अशें म्हणटा, तेन्ना एका कुपान जमते तंबू दंबलो आनी सर्वेस्परची महिमा निवासान भरली. जमते तंबान भितर सरोंक मोयजेक जालें ना, कित्याक खूब ताचेर रावतलें आनी सर्वेस्परची महिमा निवासान बरोवन आसतली. जेन्ना खूब निवासांतावन भायर सरतलें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पैण सुरू करतलीं. पूण खूब वयर सरानातल्यार तें वयर सरा पर्यंत मुखार वचनातलीं. सर्वेस्परचें खूब दिसाक निवासा वयर रावतलें आनी राती तातूंत उजो आसतलो आनी तो इस्रायलाच्या सगळ्या घराण्याक तांच्या आख्या पैणा वेळार दिसतलो. हांगासर आमी पळयता 3 वर्गाचें देवाचें हजारपण. पयले आनी दुसऱ्या वर्गाचें हजारपण तें आत्मीक हजारपण. आमकां लौकीक तरान अनुभव दिसता आसतना पूण भावार्थाच्या दोळ्यांत देवाचें तें हजारपण पयलें आनी दुसऱ्या वर्गाचें. हें तिसऱ्या वर्गाचें हजारपण हांगासर इस्रायल लोक देखता, अनुभव करता आनी त्या अनुभव केल्ल्या वरवीं तातूंत तो संतोसता, ताका तातूंत प्रयोजन जाता. हजारपण म्हळ्यार कितें गे म्हणलें सवाल. हजारपण म्हळ्यार देवाचो प्रभाव आमचे थंय आनी आमच्या बोवारी देवाच्या आत्म्या मुखांतर अनुभव करचो. देवाचो केदाळे आमी सांगता देवाचें हजारपण म्हळ्यार देवाचो प्रभाव देवाच्या आत्म्या वरवीं आमचे थंय आनी आमच्या भोवारी आमी तो अनुभव करचो. कसलो पुरा अनुभव आमकां पळोवंक मेळटा. देवाच्या हजारपणा वरवीं कसलो अनुभव आमकां पळोवंक मेळटा. पयल्यान पयलें ताजी सुपर नॅचरल म्हळ्यार ताजी कृपा आमकां, देवाची सुपर नॅचरल फेवर म्हणटा आमी, कृपा आमकां विशेश तरेची पळोवंक मेळटा. आमी पळोवंक जाल्यार ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत 33 अध्यायान 2 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर झुजे समें आसलो देखून सर्व गजालींनी तो नंदन जालो
आपल्या इजिप्तकार धनियाच्या घरात तो रावतलो. वो एक परखी झुजे आनी इजिप्तान तो रावता. आमी जाणा परक्यांक खंयसरी स्थानमान मेळना. आनी जर तर हांगासर आमी गेल्ल्या विदेशांत गेले जाल्यार आमकां तें सड्ड स्थानमान मेळना. आमच्या गांवाच्या बरें कितें अशें जाता म्हूण आमकां उलोवंक जायना. परकी तो परकीच त्या गांवांत. हांगासर आसा एक व्यक्ती, तो परक्या गांवांत रावता तरी ताच्या हर एका गजालींनी तो नंदन जाता. अनेक संगत पळयली जाल्यार हो झुजे एक सामान्य काम असो व्यक्ती, सेवक तो, आनी थंयसर आसलो फोंतेफर ह्या थंयसर ताका कामाक दिल्लो तो व्हडलो धनी. हांगासर आसा सेवक आनी धनी. तरी पूण हो सेवक तरी हो धन्याच्या मेसवोंक कारण जाता. कित्याक म्हळ्यार हाचे थंय देवाचें हासारपण आसलें. आतां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय, आमी एका ऑफिसांत एक नौकार जावंक पुरो, तरी पूण देवाचें हाजारपण आमचेर आसल्यार आमच्या ऑफिसांत बॉसाचे की चड आमी हात घाल्लें कामां नंदन जाल्ल्या वरवीं आमकां मान मर्याद गौरव मेळटा. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कोडी येळची जाल्यार दिल्ली वचून रावल्यार, बेंगलोर वचून रावल्यार, देशाच्या विविध जाग्यार वचून रावल्यार आमकां आमचें जीवन सर्वेस्पर देव नंदन करता. केदाळा देवाचें हासारपण आमचें थंय आसा. हांगासर आसलो एकलो जुदेव आनी थंयसर आसलो तो इजिप्तकार. तरी पूण तो जुदेव तो त्या जाग्यार वचून नंदन जाता. आज हांव एक क्रिस्तांव, हांव एक अल्पसंख्यात, तरी पूण बहुसंख्यात लोकां मदें देवाचें हाजारपण म्हजें तें आसल्यार हांव तातूंत नंदन जाता. मस्तू अर्थभरीत ही संगत मोगाच्या न्हू. तेच प्रमाणे यस अध्यायान 21वें वाक्य म्हणटा, पूण सर्वेस्पर झुजे सवे आसलो आपली दयाळाय ताणें ताका दाखयली आनी ताका बंदीपालाक मानू असो केलो. हांगासर पळया, एक जैलांत आसलो व्यक्ती म्हळ्यार सांकळीनी आसचो तसलो बंदेंत आसलो असो व्यक्ती. हो व्यक्ती झुजेक सांकळी नातल्ल्यो बगार देवाचें हाजारपण आसलें त्या देखून त्या बंदेंती तो बंदीपालकाक मानू असो जाता. आज आमच्या जिवितांत साबार तराच्यो सांकळ्यो आमच्या जिवितांत आसात. त्यो सांकळ्यो आसच्या जाग्यार देवाचें हाजारपण आमकां आसा जाल्यार ह्यो सांकळ्यो आमकां खंयच्याय लेखाक येनात. जावंक पुरो आर्थीक संकश्टाची संकळ, जावंक पुरो पिडेची संकळ, जावंक पुरो अवमान निंदेची संकळ, जावंक पुरो खीळ मट्टान पळोवनची संकळ, ह्या जातीची संकळ, साबार तरेच्यो संकळी आमच्या बोवारी आसल्यार देवाचें हाजारपण आसल्यार आमी मानवाल्ली व्यक्ती जावन आमी स्वतंत्र तरान जिवंक शकता. ह्या झुजेक त्या कैदी जावन आसल्या तो आसा जे जाल्ल्या कडेन तो बंदीपालकाक मानवून स्वतंत्र तरान थंयसर एक येजमानपण चलोवंक शकता. आनी पळय पुस्तक म्हणटा ह्या बंदीपालकान सगळें येजमानपण पळोवंक ह्या झुजेक दिल्लें, कारण ताजें थंय देवाचें हाजारपण आसलें. हें जावन आसा पयलें फेवर. दुसरें उदाहरणय आसा तें मोठव्यान आमी नियाळ करचो. तें जावन आसा देवाची कृपा अशेंत. दुसरें विश्रांती आमकां मेळटा, रेस्ट आमकां मेळटा. पळयत पुस्तक म्हणटा निर्गमन पुस्तकांत 33 अध्याय 14 आनी 15 वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवच तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशेव दितलो. मोइजेन म्हळें, तूं आमचे सांगाता येनासतना रावशें जाल्यार ही सुवात सोडून वचूंक आमकां दिनाका.
हांगासर पळया खंयसर सर्वेस्पर देव येता थंयसर विशेव मनशाक लाभता. आज आमी मुस्तो जाणां रेस्टलेस जावन विशेवा विणे मॅकॅनिकल जावन आमी जिवन आसा. खंयसर सर्वेस्पर जे हाजारपण आसा थवळ मनीस रेस्टार विशेवार जिवंक शकता. आमी पळयता जाल्यार इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 15व्या अध्यायांत 13 ते 16 वाक्य एक विशेष तराची लिखणी हांगासर बरोवन आसा. जी व्यक्ती सर्वेस्पराक इस्रायलाच्या देवाक सोदिना त्या व्यक्तीक जिवेशी मरूंक जाय म्हूण निर्णय घेतलो. जावं ती व्यक्ती ल्हान वा व्हड, जावं ती व्यक्ती दादलो वा स्त्री, कोंबाच्या आनी तुत्तुरेच्या नादाक बोबाट मारून आनी व्हडल्या ताळ्यान सफोत घेवन तांणी सर्वेस्पराक भास दिली. आपणे सगळ्या काळजान घेतिल्ल्या सफोता पासत जुदासो सगळो लोक संतोषलो. ताणें सर्वेस्पराक इतल्या व्हड आत्रेगान सोदलो की ताणें आपणाक तांकां मेळासो केलो आनी तांचे भोंवतणी तांकां शांती दिली. इंसनिंग जिजून सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 33 वाक्यान सांगलें, कित्याक तुमी खंत करतात उस्त्रा विशयंत, खाणा जेवणा विशयंत, सौर संगती विशयंत कित्याक तुमी खंत करतात. सोदा तुमी पयलें सर्गींचे रास आनी हरयेकी तुमकां मेळटलें. सामातेवाच्या 6व्या अध्यायान 33 वाक्य. आनी कित्याक सुमयन जिसून तें सांगलें म्हळ्यार केदाळ तुमी ताका सोदतात गी त्या तो तुमकां मेळटा, केदाळ तो तुमकां मेळटा गी त्या तुमकां शांती मेळटा, त्या तुमकां शांती मेळटा. सामातेवाच्या शुभ वार्तेंत तो सुमी जेजू सांगता, मुचे लागीं येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मोगाचें विशेव जिवनांत हर एका मनशाक गरज आसा आनी तो विशेव मनशाक मेळा तर सर्वेस्पराचें हाजारपण आमकां तो विशेव मेळाशें करता. तिसरें हांवें सांगलें, पयलें कृपा, दुसरें विशेव, आतां तिसरें जावन आसा सुपर नॅचरल प्रोटेक्शन, म्हळ्यार रक्षण आमकां मेळटा. रक्षण आमकां मेळटा. चिंत्या, एक वस्त तुमी मोलादीक वस्त तुमी खाणिल्ले जाल्यार ताका मुस्तो पॅक करतात. मुस्तो पॅक करून रक्षण बरें ताका करतात. चिंत्या, व्हडल्या व्हडल्या मोलाच्या वस्तूक चड रक्षण बरें बरें पॅक करतात. तें पॅक नासल्या शिवाय, पॅक ओपन करनासतना त्या भितर आसल्या संगतीक आमी आपडूंक शकना. त्याच प्रमाणे देवाचें हाजारपण म्हज्या बोवारी आसल्यार खंयच्याय व्यक्तीक म्हाव मेळच्या पयलें देवाचें हाजारपण पाशार जावन ताणें येवंक जाय. त्या देखून त्या व्यक्तीन म्हाका खंयच्याय रितीर एटॅक करूंक जायना. कित्याक म्हाका ताणें आपडच्या पयलें म्हाका रक्षण करचें. भायलें खावार देवाचें रक्षणाचें, ताच्या हाजारपणाचें खावार ताणें उतरून येयचें. मनीस एकलो जर तर न्हंयत उप येता तर त्या मनशाक हांवें वचून आपडिचें जाल्यार हांवें त्या न्हंयत उप येवन तो उदका मुखांत वचत जाय. उदका विणे हांव त्या मनशाक आपडूंक शकना. कित्याक त्या मनशाच्या बोवारी त्या न्हंयतलें उदक ताका रक्षण करता. आमी खाणून चिंतीन तांतयां उदाहरणाक, जर तर तांतयां आमी एक सुरक्षा नासतना आमी जर तर बायकार घेवन काले व्हरलें जाल्यार घरा येतना अर्द्या गर्दी फुटून आसतात. पूण ताका रक्षण थंय दवरलें जाल्यार तीं तांतयां कितलीं तीं फुटनाशें तीं उरतात. तांतयां तीं मोलादीक आमकां कुडीक भलायकी दिवची जावंक पुरो. पूण रक्षण ताका ना जाल्यार तीं तांतयां फुटतात. त्याच प्रमाणे तूं कितलोय मोलादीक व्यक्ती जावंक पुरो, जर तर तुका देवाचें रक्षण ना त्या वेळा तूं तुज्या जिवितांत फुटलेलें जिवन तूं जिवन आसाय. मुस्तुबटी आमी चिंताव, हांव शिकपी, म्हाका कित्याक अशें जावन आसा, हांव सुबीत आसा, कित्याक अशें म्हाका जावन आसा, हांव
अशें आसा तशें आसा साबार संगती हांव चिंता, पूण हांव एक मोलादीक व्यक्ती तरी जर तर म्हज्या बोवारी देवाचें रक्षणाक वचना म्हळ्यार देवाचें हाजारपण ना, थवळ म्हजें जीवन रक्षित न्ही. उदाहरणाक थोडीं आमी येदोळसो कीर्तन 23 वाक्य वाचलें आनी थंयसर तो म्हणटा कितेंय तो जावं दी, खालें तें खालक्या फालक्यान जावन चलान तरी हांव कित्याकच भियेना, कित्याक तूं म्हजे सवय आसाय, तुजो धांडो म्हाका रक्षण दिता. कित्याक कांय ताणें करूंक शकना, देवाचें हासारपण म्हाका रक्षण दिता. म्हाका कोणी मारिनाशें धाडायनाशें म्हाका रक्षण करता. इसाया प्रवाच्या 43 पयलें हांव 3 वाक्य म्हणटा, तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्वर अशें म्हणटा, इस्रायला तुका आकारलो सर्वेस्वर अशें सांगता, भियेनाका कित्याक हांवें तुका सोडयलां, हांवें तुका तुज्या नांवान आपयलां, तूं म्हजोच. तूं उदकांतल्यान विशी जाल्यार हांव तुजे सवय आसतलो, न्हंयंतल्यान विशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसो न्हय, उज्याचो जिबो तुजें भस्म करच्यो नात. कित्याक हांव सर्वेस्परचो देव, इस्रायलाचो पवित्र देव, तुजो सडवणदार. इजिप्त हांवें तुजें सडवणाचें मोल कशें दिलां. हांगासर पळया, स्वामी जेसू सर्वेस्पर देव म्हणटा रक्षणाक वच तुज्या बोवारें आशिल्ल्यान उदकांतून गेल्यार तूं बुडा न्हय, उज्यांत तूं रावल्यार तूं लासून वचा न्हय. आमी पळयता दानियेलाच्या पुस्तकांत 3 अध्यायान हें घडीत आमी पळयता. थंयसर आमी पळयता शद्रक मेशक अबेदनेगो तांकां उज्यांत घालतात आनी पयत पुस्तक म्हणटा 3 अध्यायान 23 वाक्य, पूण शद्रक मेशक आनी अबेदनेगो हे तिगी मनीस बांदून आसून जळत्या उज्याच्या अंगठ्यांत पडले. थंयसर उज्यांत ते पडले. आनी 99 वाक्य त्याच बुकाचें म्हणटा, ते गायन करतले तें आयकून आनी ते जिवंत आसा तें पळोवन नेबुकदनेझर राय थडक्क जालो आनी तो वेगी उठलो. ताणें आपल्या मंत्रीक म्हळें, आमी थेगा मनशांक बांदून उज्यांत उडयल्लें न्ही. ताणें रायाक जाप दिली, खरें राया. ताणें म्हळें, पूण म्हाका 6 जाण मेकळे दिसतात, ते उज्या मदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना, आनी तो देवाच्या पुता बरें दिसता. पळय हांगासर ते तेग मात्र न्हय, आनीक हाजारपण आशिल्लें तें जावन आसा देवाच्या पुताचें हाजारपण तें आशिल्लें. केदाळ त्या देवाच्या पुताचें हाजारपण तें आशिल्लें. उजो तांकां कितेंच करूंक शकना. हाची कूड आशिल्ली, उजो हांगा आसा, त्या देवाच्या हाजारपण हांकां कावार करता आनी त्या देखून उजो ह्या कुडीक लागना. आनी पयत पुस्तक मुंदरसून म्हणटा, हांकां कितेंच केस समेत उलपनांत वस्तूर उलपना, कितेंच जावना. आनी राय जापता हें कसलें येदें व्हडलें अजाप. कित्याक थंयसर देवाचें हाजारपण मोगाचें आशिल्लें, देवाचें हाजारपण आशिल्लें. सामातेवाच्या 13 अध्यायान 25 वाक्यान आमी पळयता, जेजू नेराची ओपार दिवन म्हणटा, पूण सक्कड न्हिदून आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवा मदें नेर ओंपून गेलो. कित्या खातीर गोवा मदें नेर ओंपूंक सक्कड न्हिदून आसतना तो सोर तशें करूंक शकता. कित्याक म्हळ्यार त्या गाद्याच्या बोवारी रक्षणाक वचना नातिल्ल्या वरवीं दुस्मान त्या गाद्याक भितर रिगोवंक शकलो आनी थंयसर नेर तो ओंपूंक शकलो. आनी त्या देखून थंयसर गाद्यांत बऱ्या बिया सांगाता थंयसर नेरी वाडोवंक नेवंक शकलें. आज आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू, देवाचें रक्षण नातिल्ल्या वरवीं दुस्मान सैतान आमच्या जिवितांत नेर हाण घालता आनी तें हाण घालन आमच्या खुशयेच्या जिवितांत कश्टांची ती नेर येवन आमचें आड्स जाता जिवीत आमच्या जिवितांत. वो नेर घालचो, एक कश्ट आमच्या जिवितांत वमसो, वो सैतान
तो भितर येवंक शकता कित्याक म्हळ्यार देवाचें रक्षण, देवाचें हजरपणाचें कवच थंयसर आमकां आनातल्या वरवीं. जोबाक सैतान म्हणटा, सर्वेस्परा देवा लागीं वचून म्हणटा, तुजें रक्षणा कवच ताज्या बोवारी आसा. त्या देखून तुज्या रक्षणाचो हात काड आनी त्या दाळा हांव ताका उपाद्र दितलो. रक्षणाचें कवच मनशाक गरज आसा आनी तें रक्षणा कवच मोगाचें न्हू, देवाच्या हजरपण आसतना हर एका मनशाक म्हाका आनी तुका मेळटा. त्या देखून इसाया प्रवादीच्या 41 अध्यायान देव वाक्यान म्हणटा, भियेनाका कित्याक हांव तुजे सवें आसा, घबरनाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका गठाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हज्या जैत येवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा. आनी आमकां निजायकें गरज आसा मोगाचें न्हू, सर्वेस्पराचें हजरपण आमकां गरज आसा, जिवितांत जैत गरज आसा, आमकां गठाय गरज आसा, ताची मजत गरज आसा. आनी हें साध्य आमकां सर्वेस्पराचें हजरपण आमचें थंय आशिल्ल्या वरवीं. जे ड्युट्रोनॉमी पुस्तकांत म्हणजे द्वितीय पुस्तकान 31 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्पर तुजे मुखल्यान वेतलो, तो तुजे सवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तुका सणसो ना. मुखेशान हांवें तुवें मागूंक जाय, सर्वेस्परा तुजें हजरपण म्हज्या जिवितांत आसूं. आनी त्या देखून जोशुआ पुस्तकांत 1 अध्यायांत 9 वाक्य आमी पळयता, हांवें तुका फरमायलें न्ही, धड आनी थीर राव, भियेनाका आनी धैर्य सणनाका, कित्याक सर्वेस्परचो देव तूं खंय गेल्यार तुजे सवें आसतलो. आमी धैर्यसाणची गरज ना मोगाचें न्हू. भियाचें वातावरण म्हाका आनी तुका हर एकलीं घालतात. जावं पुरो आमी एक अल्पसंख्यात म्हणून आमचे वयर भियाचें वातावरण घालतात. जावं पुरो आमी पळोवंक एक चड सोबीत ना जावंक पुरो, जावंक पुरो आमकां चड शिकप ना जावंक पुरो, जावंक पुरो आमचें तें एक व्हडलें कालें आर्थीक समृद्धीचें वातावरण ना जावंक पुरो. पूण केदाळा हें देवाचें हजरपण म्हाका आनी तुका लाभता, सगळी जिणी आमची बदलता. त्या देखून सामातेवाच्या 11 अध्यायांत 11 वाक्यांत जेजू ह्या प्रमाणे सांगता. सामातेवाचें 28 अध्याय 20 वाक्य, आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे संगता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. सामातेवाचो त्या वांजेलांत 11 अध्याय 11 वाक्य 11 शब्द जेजूचे, हांव तुमचे संगता सदांच आसतलो म्हूण उगडास दवरा. देवाचें हजरपण हांवें तुवें अनुभव करूंक जाय. ह्या खंती दुखीतावन हांवें तुवें भायर येवंक जाय. सलवणेच्या जिवितांत जैताच्या जिविताक चलोवंक जाय. भियाच्या जिवितांत धैर्याच्या जिविताक जियोंक जाय. अकमानाच्या जिवितांत मान मर्यादेच्या जिविताक चलोवंक जाय. सगळें आमच्या जिविताचें पिंतूर बदलोवंक जाय. आनी त्या देखून जेफान ह्या पुस्तकाचें आयचें वाचप जें कितें आमी वाचलां 3 अध्यायान 7 वाक्य आमकां धैर्य दिवं दी, बोळ दिवं दी, सकत दिवं दी. देवाच्या हजरपणांत आमी आनंद बरें जावया. आमेन. सर्गींच्या बापा, तुजे समोर आमी तुजो दैवीक आदार मागोवंक जमल्या. तुजी पवित्र सकत आमा सोमेस्तांचेर वचोम्या. तुजें हजरपण आमच्या जिवितांत हर एका घडये दिवन आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद म्हण मागता. त्या वरवीं आमी तुजो सांगात सदांच जोडून घेवंक आनी आमच्या जिवितांत हर एकांत बरेंपण जोडूंक तूं आमकां हर एकल्याक कृपा दिवन आशिर्वाद सी. आमीन. मोगळा सोम्या समर्पण करता. एका कुटुंबान हायकोर्टांत आसची तांची केस इत्यर्थ बेगीनच इत्यर्थ जावंक आनी स्वताक जीक मेळचे पासत आनी त्या कुटुंबाक नीत मेळचे पासत मागणें विचारलां. ह्या घडये ह्या कुटुंबाक तुज्या हातान समर्पण करता. त्या कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां ती
केज बेगीनच इत्यर्थ जावन नीत मेळोंक आनी तांणी तुजेर बरवसो दवरून जिवितांत बरेपण जोडूंक करपा लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया, हरे डी 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 हालेलुया. शी डी 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 डा डा डी 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 रा डा 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 पाशा डी 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 हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळा सोम्या आम्हाला पियोण्याक वळख जावन आपलें जिवीत सारक्या तरान जियेन आसतना कुटुंबांती अशांती असमाधान आसा करना आपणाचें जिवीत विबाडनासच्या एका व्यक्तीक तुज्या हातांत समर्पण करता. मंगळा सोम्या तुजो पवित्र आत्मो ताका परिवर्तन करून दी. ताच्या आमाल पियोण्याच्या सवयेतावन ताका भायर हाडना. ताणें सारक्या तरान काम करना आपल्या कुटुंबाचो आदार जावच्या पासत तुजी दैवीक मजत ताका वदकसून दी आनी त्या सगळ्या कुटुंबाक सुख शांती समाधान लाभय म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया हरे बाशे रे 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 हालेलुया हालेलुया हरे दी रे 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 नामा शे रे 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 हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळा सोम्या एका कुटुंबांत भुरग्यां आसचे हर एक तरेचे वैयक्तीक समस्ये निवारण कर. तांकां बरी भलायकी जाणवाय बुदवंतकाय दिवन आशिर्वादसी. ती भुरगीं जाणवाय बरी रितीन वाडोवन येवंक भावार्थान घट जावंक आनी कुटुंबाचो आदर जावन परिवर्तीत जावंक तुजी दैवीक मजत पवित्र आत्म्याच्या सत्य मुखांत्र तांकां वदकसून दी म्हण मागता. हालेलुया हालेलुया अरे दिरे डाना माशे रे 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 हालेलुया 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 रा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. आमचे मध्ये हजर असलेल्या सम्याक अर्घ दिवन आमी गव्या तूं पवित्र देव इस्रायलच्या सिंहासनार वस्ती करचो देव. पान संको 60. इस्रायेलाच्या स्तुती शिवसाना वस्ती करचो देव पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करचो देव तो पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया सांगता म्हण्या हालेलुया होसाना हालेलुया. पौला काणी सिलासा बंधन सुटले बंधन सुटले बंधन स्तुती करताना सोडवून निमतो आयलोय देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी. पवित्र देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव. सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव. तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव. इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तो पवित्र देव. हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया
Hosanna, Alleluia, 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 Hosanna, Alleluia, 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 Hosanna, Alleluia, 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 सर्गींच्या बापा, आम्ही समर्पण करता आमची दियेसेज. ही दियेसेज हर एका बावडती लोकांक आत्म्याच्या सत्तेन भरलेले व्यक्ती जावन मारपाट कर. आणि हांगासर तुझे दैवीक प्रेझेन्स आसा कारण हर एकल्याक तुजो पाटलाव करूंक जाय असची कृपा, पत्करायत जिणी जियोंक जाय असची कृपा वदक संदी म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या हांगासर तुझे मुखार हजर असच्या हर एकल्याक तू आपड तुझ्या आत्म्याच्या सत्तेन गुण कर. बऱ्या भलायकेचे देणे फावो कर. मोतीचे समाधान लाभय. हर एका कामात यशस्वी फावो कर. ताणी काडची मेटां तुझ्या मेटा संगी काडूंक कृपा लाभय. आणि सदांच दुष्ट शक्तींच्या पासांतावन हर एका तराच्या वाईटांतावन रक्षण दिवन तूं आमचो वडील जावन आमची हर एकल्यांची जतन घे म्हण मागता. समर्पण करता सोम्या आमचो देश बऱ्या मुखेल्यांनी विसोन येवंक तुजी विशेष तरेची मजत फावो कर. आणि आमी आमचो बावडत आचार सुंकांनी पाळूंक कसलीच अडकळ मुखल्या दिसांनी येनातल्या बरे तुझे संरक्षणा कावाचे देवन आशीर्वाद से म्हण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हरे बशेर कर 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 कर. हालेलुया, 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 बाबा 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 शाबरा bara 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 bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Que dovoto Deus amso, que dovoto Deus amso, que dovoto Deus amso, que dovoto Deus amso, त्या देवांना मांडल्या महिमा दिव्या, देवा महिमा दिव्या, मोकळाप करूया, देवान मोकळाप करूया, ते दोबोटो देवांचो आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया, आमी गावया हालेलुया. मोगाच्या जेजू मुखार आमी आसा. ह्या घडये आमच्या काळजामनाची ते सामा आमच्या मतीन तसचे हर एक भें आमच्या काळजांत तसची सर्व भोगणां सोम्याच्या पांयांतळी समर्पण करया. विविध ते सामा विविध इरादे आमच्या काळजा मतींत ह्या घडये आसात. सोम्या मुखार आमी आयल्या आणि जे कितें आमकां गरज आसा तसो आदार ह्या घडये सोम्यतान आमी मागून घेवया. उगडास काडया आमी आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांच्या सर्व व्यक्तींच्या बरेपणा खातीर, बऱ्या भलायके खातीर सोम्याचो आदार आमी मागून घेवया. आमच्या कुटुंबांत वस्ती करनासच्या मालगड्यांक, आमकां, आमच्या भुरग्या बाळांक, भाव भयणींक सर्वांक सोमी बऱ्या भलायकेचे आशिर्वाद सदांच फावो करून दी. आमच्या कुटुंबांत समाधान, ददोसकाय, एकामेकाचें संगतपण, बक्षण्याचो स्पिरीट, सॅक्रिफीस मनोभाव हे सगळे रुता जावंक सोमी आमकां ह्या घडये ताच्या आशिर्वादांनी भरून दी.
सरितीचे मनस्ताप बेजाराई मसर द्वेषाची बोगणां आमच्या कुटुंबा संबंधांत पयस वचून दी. आमची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबाच्या माताकाल जियोनच्याक सुमी ह्या घडये ताच्या कृपेची बेसांवां आम समेस तांच्या कुटुंबाचेर दराळ मापान वतून दी म्हणून सुम्या ह्या घडये तुज्या लागीं आमी मागतां. अपूर जिसू दैविक स्पर्शान सकडांक अपूर जिसू अपूर जिसू दैविक स्पर्शान तुझ्या अपूर जिसू. सुम्या आमी ह्या घडये मागतां आमच्या भुरग्या बाळां खातीर नवें शैक्षणीक वर्स तांचे शिकपा वर्स तांणी आरंभ केला. मुगळा जेजू ह्या तांच्या शिकपाच्या सर्व पैणाचेर तुजो आशिर्वाद दराळ मापान वत म्हूण आमी मागतां. सर्व विद्यार्थींक सोम्या तुज्या आशिर्वादांनी बरें जानवायेन तांकां बरें तांचें शैक्षणीक जिवीत तुज्या बेसावांनी भरलेलें जावं. करी जाणवाय तांणी आपणावंक बऱ्या फुडाराच्या वाटेन तांणी मेटां काडूंक सोम्या तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागतां. तांणी पैण करता आसतना तांणी खेळटा आसतना सर्वावर करता आसतना अवघडांतल्या पांयांतले तांकां सदांच राखून व्हर म्हूण आमी मागतां. सांगता सर्व युवा जाणांक तुज्या मोगान बरें आशिर्वादीत कर. सर्व रितीच्या समाधानान संतोषान तांचे जिवीत बर म्हूण सोम्या ह्या घडये तुज्या लागीं आमी मागतां. बेसांगा सकड भुरग्यांचे बेसांगा सकड भुरग्यांचे बेसांगा सकड भुरग्यांचे बेसांगा ह्या घडये सोम्या विशेष करून तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर जायत्या जाणांनी बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोंक सांगलां ते सर्व इरादे सर्व पिडेस्त भाव भयणीक सोम्या तुज्या पांयांतळे आमी ह्या घडये समर्पण करता. सोम्या तूं जावन आसाय आमचो दैवीक वैज. तूं जावन आसाय आमकां भलायके दिनार. मगळा जेजू तुजे लागीं आयिल्ल्या हर एका पिडेस्तांक तुवें आपडलें बरें केलें गूण केलें. नवो संतोश दादोसकाय तांकां तुवें फावो केलें. कुडीचो सुशेग तांकां तुवें दिलोय. मगळा जेजू असल्या सुबावडटान पातयेन ह्या घडये सोम्या सर्व पिडेस्त भाव भयणीक तुज्या पांयांतळे आमी हाडटा. विशेष करून ह्या दिसांनी जायते याजक धर्मिकां कॅन्सर पिडेन आनी मारेकार पिडेन आसात. जायतो लोक असल्या मारेकार पिडेन कश्टून आसा. सोम्या तुजे दराळ आशिर्वाद असल्या पिडेन कश्टोवच्या सर्वांचेर तूं वत म्हूण आमी मागता. ह्या पिडे मरिफात ती कंगल जाल्यान निराशी जाल्यान बरोवसो तांणी सांडला. मगळा जेजू ह्या घडये सोम्या तुजें दैवीक स्पर्श तांकां तो दी. गूण कर सोम्या आपड सोम्या तुज्या रक्तान तांची कूड नाणय पवित्र कर गायता बय आनी तांच्या मतींत काळजांत अशें भंय पयस कर. बऱ्या भलायकेन सर्व पिडेस्तांक सोम्या तुज्या दयाळ मोगान तांकां बर दैवीक सक्तीन तांकां बर म्हणून सोम्या बावडटा आनी कलतेपणान ह्या घडये आमी मागता. कष्टांतल्यान येया वचून ते म्हाका दिया दितलो विशेष तुमकां मोगाच्या गोपांक म्हज्या. ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आसची आमी सर्वां आमच्या जिवितांत बगोन आसा तें सगळें तुज्या पांयांतळे आमी समर्पण करता. आमच्या जिवितांत जायते अडचणी आसात कश्ट आसात पिडाशिडा आमच्या कुडींत आसा. आमच्या कुटुंबाचे समस्या आसूंक पुरो भुरग्यांचे समस्या आसूंक पुरो आमच्या घरांत आमचे आस्तीचे समस्या इतर समस्या आसूंक पुरो मानसीक खिन्नता आसूंक पुरो टेन्शन आसूंक पुरो काळजांत विविध तरांचें भें फुडारा विशीं आनी कितें आमच्या मतींत आसची सगळीं ह्या घडये नकारात्मक चिंतना सोम्या
तुज्या पांयतळे आमी हाडटा. मगळा जेजू तूं जाणाय आमच्या जिवितांत कितें घडोवन आसा. तुका कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा. कली बेसांव आमकां गरज आसात, कसली कृपा आमकां गरज आसा. ही तुजी परजा बोवाडटना आनी कलतेपणान सोमिया तुज्या पांयतळी आयल्या. तूं तांचो देव, तूं आमचो देव, आमचो मोग करचो, विश्वासी मोग करचो देव, आमकां आदार दिवचो, कुमो करचो देव. त्याच पातयेन सोमिया ही तुजी परजा ह्या घडये तांच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागोन आसा सोमिया. ती सगळी ते संवाद तूं आयकोन आसाय. मगळा जेजू जे कितें तुका आमी समर्पिता तें आमकां आशिर्वादीत कर. प्रती करून आमकां गरज आसची सगळें तूं फावो कर. समाधान, धदोसकाय आमच्या मतींतलें काळजांतलें बें पयस जावं दी. आमच्या खांदा वयलें बरादीक जुहाळू जावं दी. आमच्या वावरा जाग्यांत आमकां बरो सांगात मेळोवन दी, प्रतिफळ मेळोवन दी. आमच्या भुरग्या बळांक बरें जावं दी, आमचें कुटुंबा जिवीत बरें जावं दी. सर्व अडचण्यो, आर्थीक रितीचे अडचणी आनी कितें समस्ये सगळे पयस जावं दी म्हूण सोमिया ह्या घडये तुजे लागीं आमी मागता. गे सोमिया गे तू म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका. गे सोमिया गे तू म्हाका जिवीत मुझे दिता तुका. कुटाम मुझे गे सोमिया गे तू म्हाका कुटाम कुटाम मुझे दिता तुका. सोमियाची बेसांवां घेवंक आमकां समी आयतें करया. बावाचे मोल दिव्या सशी बाबा तशीच पुता उल्हासाने स्तुतीसा पोतमी महिमा सस्तां सस्तां एकाच ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावडता. आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंताकाल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना